गोयची धूव सिमी प्रदीप केरकरान दिल्लीत कर्तव्य पदाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वांटेकार जावन गोयचो अभिमान वाडयलो। धारबांदोडेच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत साखळेचे सिमी केरकार शिक्षण घेता। ह्या परेडात आपल्याक वांटेकार जावपाक मेळ्ळो हो आपल्या खातीर भांगराचो खीण जावन आसा अशें सिमी केरकार सांगता। गोंयांत आयल्या उपरांत सिमीक उमेदीन येवकार दिलो। पळयात खासा रिपोर्ट। दिल्ली कर्तव्य पथाचेर प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडात वांटेकार जावप हे जायत्या जाणांचें सपन आसता। हे सपन गोंयची धूव सिमी प्रदीप केरकार ह्या साखळेच्या चलयेन पुराय केला। धारबांदोडेच्या गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीत शिकपी सिमी ह्या चलयेन परेडात वांटेकार जावन गोंयचें प्रतिनिधित्व केलें। कॉलेजीच्या पावण्यार आपली पयली निवड जाली। सलग 20 दिसाच्या प्रशिक्षणा उपरांत आमी बरें सादरीकरण केलें अशें सिमी सांगता। आपल्या पालकांचे आनी शिक्षकाच्या आदाराक लागून आपल्याक हें येस मेळ्ळां अशें सिमी सांगता। परेडात वांटेकार जावपाक मेळ्ळें हो आपल्या खातीर भांगराचो खीण अशें सिमीचें म्हणणें। आयकात। हांव गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज धारबांदोडा हितून शिकता। रिसेंट 26 जानेवारीक जी परेड जाल्ली कर्तव्य पथ दिल्लीचेर तितून हांव एनएसएस थ्रू चल्लेलें। हांव फर्स्टूच लायनीन आशिल्लें, फर्स्टूच लायनीन 5व्या हितून। म्हाका खूब प्रावड फील जाता की हांव गोंयचें एकटें चेडूं जिणें म्हाजो गोवा रिप्रेझेंट केला कर्तव्य पथाचेर। सो म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाल्ली। पयलीं आमकां कॉलेज लेवल सिलेक्शन जाल्लें, तितूनसून कॉलेजीन हांव आनी म्हाजो एक फेलो कॉलेजमेट तो सिलेक्ट जाल्लो। मागीर थंयसून आमकां गोवा युनिवर्सिटी लेवलचेर सिलेक्शन जाल्लें। थंय आमची फिजिकल फिटनेस चॅक केल्ली, देन कल्चरल इंटरव्यू जाल्लो आमचो पर्सनल। सो थंयसून आमी 3 जाणां चेडवां आनी 3 जाणां चेडे सिलेक्ट जाल्ले गोवा युनिवर्सिटीसून। आनी आमकां सगळ्यांक गुजरात धाडलेले फॉर प्री आर डी कॅम्प। प्री आर डी कॅम्पान परत सिलेक्शन जालें। थंयसून हांव आनी म्हाजो तो कॉलेजमेट आशिल्लो ते आमी दोगूय जाण सिलेक्ट जालीं आनी कोणूच जावना। आनी मागीर आमकां गुजरातसून आमी दिल्ली गेली। दिल्ली वचून परत सिलेक्शन जालें आमचें। तातूंतसून हांव एकटेच सिलेक्ट जालें आनी हांव कर्तव्य पथाचेर हांवें परेड केली। आमी जी आसा एनएसएस वॉलंटियर्स ती फक्त एकूच असो प्लेटून आसा जो सिविलियन आसा आनी बाकी जितले सगळे मार्च करता परेड करता ते सगळे एक तर आर्मी ऑर डिफेन्सान पडटा। आनी एनएसएस वॉलंटियर्स आसा तांकां एक तर व्हायट कमांडोज ऑर व्हायट टायगर्स अशें म्हणटा। आनी हांव स्पेशल थँक्स म्हणपाक सोदता म्हाज्या सराक श्री राजेंद्र गावंडेर सर, बिकॉज त्या सरा खातीरूच हांव हांगा पावलां। जेन्ना हांव फर्स्ट इयराक आशिल्लें म्हाका सरान पयलींच सांगलेलें तूं कितें तरी व्हडलें काम करपाक ह्या कॉलेजीन येयला आनी आपूण तुजेर विश्वास धरता की तूं कितें तरी बरें करूनच वयतलें। आपूण दोळे धांपून सांगपाक शकता तूं कितें ना कितें तरी बरें करतलें। आनी तिणें म्हाका फर्स्ट इयराकूच सांगलेलें की आपूण तुका आरडीसी कॅम्पाक धाडटलोच आनी तूं सिलेक्टूय जातलें म्हणून। तशेंच जालें जशें सरान सांगलेलें। सो हांव सराक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता, बिकॉज सर टील द स्टार्ट टू एंड तो म्हाज्या वांगडा आशिल्लो सर। आनी आजून पर्यंत सुद्दां इवन तो म्हाज्या घरा आयिल्लो, तोच म्हाज्या खातीर हार बीन सगळें घेवन येयल्लो। तूं खूब सपोर्ट करता म्हाका खूब। हांव केन्नाय लो फील करता जाल्यार तो म्हाज्या खातीर सदांच म्हाका मोटिवेट करपाक आसता। आनी हांव सराक खूब थँक्यू म्हणूंक सोदता मना पासून, बिकॉज जर सर नाशिल्लो जाल्यार मे बी हांवें कांयच करूंक पावचें नासलें, हांव फुडेंच सरचें नासलें। सो स्पेशल थँक्स टू माय सर एंड माय पेरंट्स। म्हाका मातशी खूब उमेद जाली। गोंयासून एकुलते एक चली हेका पावलें, आर डी कॅम्पाक पावलें, हीच म्हाका खूब उमेद जाली। तशेंच हांवें म्हटलेलें बाय तूं भियो नाका, तूं थंय सिलेक्ट जावन येतलें। ते म्हाका म्हणटाले डेली फोन करी आनी व्हिडिओ कॉल करी, जाल्यार आपलें कशें जातलें। ताका हांव सांगतालो सिमी तूं भियो नाका, तूं जातलें सिलेक्ट। आनी अशेंच तेणी भरपूर थंय कश्ट घेतलेले, हे ताका फळ गावलें। अशेंच आनी आमची गोंयची भुरगीं अशीच मुखार सरोन तेंच्यांनी बरें हें नांव कमोवपाचें। हेज्याकूच तशेंच हेणी कशें नांव कमयलां तशेंच दुसऱ्या आनी गोंयची भुरगीं आपल्या गोंयाचें नांव वयर पावोवपाचें, हीच म्हाजी एक लोकांक म्हाजी खंयची विनंती आहा। म्हणजे ते सिलेक्ट जाले पळय ते केन्ना कितें जालें न्हू, तुमकां कळ्ळें दिसलें इतके पयस वयता म्हणून? पयस सिलेक्ट जाले तेन्ना म्हाका भरपूर उमेद जाली। जे हांगा गोंयच्यान एकुलती एक चली सिलेक्ट जाली न्ही। पण आतां इतके पयस चेडूं वयता म्हणल्यार तुमकां डेअरिंग जाली धाडपाचें का? हय हांवें डेअरिंग केलें, कितें जाता तें जावं पण तूं फुडें सर आनी कितें तें करून दाखय, तुजें नांव करून दाखय अशें म्हणून म्हाका। आनी तें सगळें करून मागीर आयले उपरांत मागीर कशें फील जालें? मागीर टीव्हीर आपले चेडूं बी दिसलो काय? म्हाका खूब उमेद जाली। म्हणजे अशें हांवें चिंतूंक नासलें की तें टीव्हीर येतलें म्हणून अशें। आमी तर पयलीं सकाळींच बेगीन उठून बेगीन टीव्ही कितेंच करूं ना, कितें खावंच नाशिल्लें आमी। पयलींच आमी बसलीं, आमी न्हावन बी सगळें देवाचें बी करून आमी पोवपाक बशिल्लीं आमी सगळीं जाणां, इवन आजी सुद्दां सगळीं। जेन्ना ते टीव्हीर आयलें कितें केलें तुवें पयलीं? सामकी आमी एक्सायट जालीं पोवपाक आमी अशें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।